नाफ्ता मुद्द्यावयल्यान मंत्री मिलिंद नायक आणि मंत्री माविन गुदिन्हो मदीं मतभेद चालू आसा। मुरगांवच्या भाजप कार्यकर्त्यांक भुलोवचे न्हय। मुरगांवची जनता भाजपा बरोबर आपल्या आमदारा बरोबर फाटलीं 15 वर्सां जालीं आसा। कोणें तांकां नाका जाल्ले मुद्दे घेवन फूट घालची न्हय म्हण कार्यकर्ते सांगतात। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। म्हाका इतलें सांगपाचें जे कोणी उलयतात पळय ते प्रत्येक हर एक मनीस हे मुरगांव मतदारसंघात रावना आनी हांगासर मुरगांव मतदार तांकां इंटरफियर कांय लोकूय लागीं धरना। सो तेंच्यांनी ते रावता दाबोले, कोण सांकवाळे, कोण बिल्ला, कोण कुट्टाळे, कोण पणजे। हांकां मुरगांव मतदारसंघाचें कांय पडलेलें ना। मुरगांवची जनतेन आमकां 5 वर्सां हांगा 15 वर्सां जालीं आमच्या फाटल्यान रावल्या आनी आमकां काम करपाची सेवा करपाक 15 वर्सां चान्स दिला ते आमी सेवा करतले। हांगा मुरगांवची मतदारसंघात तेंच्यांनी इंटरफियर करपाची गरज ना। तेंच्यांनी कितें आतां पणजे दाबोले कुट्टाळे वचून पळोवपाचें तांकां हांगा कांय लागना। दिता माझ्या चिंतचे पडटलें म्हाजे खूब जाण आसा सांगपाक एवेलेबलच आसना म्हणून कोण आमदार बी पार्टीके सांगचे पडटले तसे विशय आहे। उलत लाल गुबा एक्चुअली जनतेचें काम इम्पॉर्टंट आहा। म्हाजें स्टेटमेंट रायट फ्रॉम डे वन अख्ख्या गोंयान खंय घालप ना। मोहीन म्हणटा झाडार घातले बरी केली म्हणटा। आतां मातशें मोहिनान झाडार येवन पळोवचें खंय घातला ते। आमचे 1-2 लोक दितात ताका पळोवपाक आनी येवचे झाडार येवन पळोवची खंय घातला ती आनी गणेश बँक कशी आहा आनी ती लायन खंयच्यान वयता आनी खंयच्या कंडिशनान वयता। ओके आनी शेतकारांनी म्हटलें की 500 फावटी पयलीं घातली बरें आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें तेणी। अशी इन्फॉर्मेशन दिली जाल्यार लोक हिता खातीर मिलीन आनी आमचे बीजेपीचे भारतीय जनता पार्टीचे मुरगांव मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते आनी वोटर्स रेडी आहा। तूं म्हाका म्हटलें की काही भाजपचे विरोधात उलोवपाक लागले। मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान भाजपच्या विरोधात उलोवचे ना। बेश्टे भाजपाचे वयल्यान कवर घालून सध्या कोण येयला पळय ते भाजपाच्या विरोधात उलोवंक शकता। वयल्यान कवर म्हणून येता भाजपाचे। हांगा मुरगांवान आहा पळय ते ओरिजिनल भाजपच सगळे आनी हे उलयला पळय अगेन्स्ट पळय ते सगळे भाजपाचे कवर घातलेले। कवर घालता ते जाय तेन्ना काडटा। परत घातलो काडलो। थंडी गरमी लागता ते प्रमाणे स्वेटर घालपाक काडटा आसता पळय तशें भाजपाचे घातलेले ते केन्ना काडी ताचो नेम ना। सध्या सबंद मुरगांवान सबंद गोंयान एकच विशय चलता नाफ्ताचो। नाफ्ता हो असो इश्यू आसा की आयज आमच्या माथ्यार तो घातलेलो आसा। आमच्या हांगासर तो गणेश बँके प्रश्न घातलेलो आसा आनी आमी आयज अख्खे गोंयकारांक जास्त खास करून आमच्या आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिन्हो हो आयज जो स्टेटमेंट दिता की नाफ्ता हो हांगासर जेटी घातलो तेन्ना तो हॅपी आसा। ताका सांगूंक सोदता की बाबा रे हांगा नाफ्ताचो कितलो इम्पॅक्ट जातलो तो आमची जनता आयज असंख्य जनता आमच्या फाटल्यान आसा आनी आमी ताका सांगूंक सोदता की ते नाफ्ताचो विशय तूं तिंगा जुवारीन घालपाक जाय। आयज तुका हांगासर घातलो म्हणून तूं हॅपी जावपाची गरज ना। आनी सबंद आमच्या बीजेपी एमएलए आमचे भाजपचे सरकार कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट करता एमएलए रिक्वेस्ट करता की तुमी आपापसात आमच्या आमदारा बद्दल मिनिस्टरा बद्दल कितें उलोवपाची गरज ना। कित्याक आमी आयज तुमकां रिस्पेक्ट दिता। हेच्या फुडें बी आमचो बीजेपी सरकार येतलो पूण अशे तरेन न्हू की जे आयज नाफ्ताक लागून तुमी जे आयज मुरगांव घातलो म्हणून तुमी हॅपी आसा पळय ते बरोबर न्हू। आनी हे आमचे मुरगांवची जनता आमची सगळी जागृत जनता आसा तेन्ना ते ह्या विशयाचेर आतां अख्खे आमी अखंड जागृती चालू आसा। तेन्ना हो नाफ्ता आतां घातलो एज आमचो सीएम प्रमोद सावंत एक नवो लिडर आमचे परिकार फुडें आमी ताका पळयता ताका सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करता बाबा तुवें नाफ्ता घातलो खरो पूण तो जाता तितलो बेगिना तुवें तो नाफ्ता हांगासर व्हरून शिफ्ट करपाचो। आनी माविनान स्पेशल सांगता की आमचे सगळे मिनिस्टर आसात बीजेपीचे तांकां रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी तुमी मेळून आयज जे प्रमाणे हांगासर जे उलयता पळय अपोजिशन लिडर किंवा आमचे मिनिस्टर एमएलए तांकां रिक्वेस्ट करता की हो इश्यू तुमी आपापसात हे करनाका आमी बसून सोडया। कित्याक हांगासर जाता तितलो व्हरपाचो ट्राय करात। बेश्टेच कितें उलोवन तुमी हांगासर वाद घालूं नाका कार्यकर्त्यांक फूट पाडूं नाका।